शिरगांवा लयराई देवीचे जात्रेचे फाटभुंयेर चलिल्लीं कामां पुराय करूंक 10 एप्रिल मेरेनची मुजत दिल्या। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांवें फिक्स केल्लें। आज कलेक्टर अंकित यादव, SP आनी सगळो डिपार्टमेंट, अलायन डिपार्टमेंट जितले आसा तेंची बैठक जाली आनी सायटीचेर इन्स्पेक्शन केल्लें। आज जी तयारी चालू आसा तेजे रिव्यू घेता आसतना ज्यो गोष्टी नवीन येयल्ल्यो आसा ते बी आमी घेतलेल्यो आसा। देवस्थान समितीन काही सजेशनां दिल्लीं आसा, त्या अंतर्गत इन्स्ट्रक्शनां सारकी वेवस्थीत तेंचे पर्यंत पावलेली आसा आनी हेका एक डेडलायन दिल्ली आसा की 10 एप्रिल पर्यंत हें काम सगळीं सोंपोवपाक जाय। त्या सद्या सगळ्यांक कामाक लायिल्लो आसा। कितें तयारी जाल्या पळय न्हू तेची एक स्टडी करपा खातीर येयल्ले, सर्वेक्षण करपाक। त्यानुसार कलेक्टर साहेबान पयलीं म्हणटा हॉलान मिटींग घेवन त्याच्या नंतर ते सायट सर्वे करपाक आयले, कितें तयारी जाल्या पळय ती त्या प्रमाणे तेणी सर्वे केल्ली आसा। जे कितें कमी आसा हांगासर जावपाक घडपाक जाय ते तेंच्यांनी डायरेक्शन दिल्लें आसा, त्या प्रमाणे करतले। हांगासर जो CCTV कॅमेरे ऑलमोस्ट जाल्ले आसा, PTZ जे आसा ते 3 घालपाचे आसा, बाकी रोड रिड्युशन बी तेंचें काम चालू आसा, ते PWD करता। आनी आमी काही गोश्टी ज्यो कितें ऑब्स्ट्रक्शन आसा पळय रोडार बिडार इलिगल स्ट्रक्चर आहा ते काडपाक तांकां सांगला। त्यामुळे कलेक्टर साहेबान स्ट्रिक्ट इन्स्ट्रक्शन दिला, विथीन दॅट पिरियड शूड बी कंप्लिटेड, ते काम जावंक जाय म्हणून। त्या प्रमाणे सगळें सर्वेक्षण जाल्लें आसा। हांगासर तळी पयल्ली आसा, तळयेकूय काही डायरेक्शन दिल्लें आसा, कितें रेलिंग जाय आनी कितें आमी ते कमिटी प्रायोरिटी तत्वाचेर करतले। जे काम करपाक जाय न्हू ते आमी करतले। कितें 10 तारीख पर्यंत जास्त बॅरिकेडिंग बी सगळें कंप्लीट जातलें। 32 कॅमेरे इन्स्टॉल केल्ले आसा आनी PTZ 6 केल्ले आसा आनी 3 करपाचे आसा ते आमी करतले। प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी।